A20 Misachi Toyari, A20, page 9. Misachowi laki pauta, yani kamka bitor sota, sogli porsa yokadita, misabetik toya zata, misachowi laki pauta, yani kamka bitor sota, sogli porsa yokadita. Misabetik toya zata. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आमी सगळे आमच्या लोकां पासून मागया देवान आमकां ह्या कोवीड पिडेंतली साल्वार करच्याक आनी आमच्या लोकांक सगळ्या संवसारांतल्या सांबाळच्याक आनी बरी करच्याक. आनी आमचो स्वभावूय देवान आमकां रचलेली आसा ते भाशेन देवा सारकी आमी अदीक जावच्याक आमी देवा कडेन आमच्या लोकां पासून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां सगळ्यांक जाणांक रचलेलें आसा आनी देवान आमकां आपल्या सारकी रचलेली आसा. तर आमी कोण दुसऱ्यांक भायर रावंक, दुसऱ्यांक खालची अशी मानूंक, हांव व्हडलो तुमी धाकटी, तुमचो रंग असलो, हे सगळे आमी दुस्पट घालता अशें केलें म्हणटात. देवाची भुरगीं न्हय आमी, कित्याक लागून म्हणून हे आमचे मदें आसा दोशी करपाचें मन आनी काळीज. हाका लागून आमी कितलें सोंसतां भोगता. ह्या संवसारांत देवाची येवजणे प्रमाणे आमी जियना. हें जियोंक जाय जाल्यार आमी देवाचे पयले सुवातेर बोगसणे मागया. कित्याक हें जेन्ना आमी कोत्ता दुसऱ्यांक तेन्ना आमी देवाकूच कोत्ता आनी हो देव आमचो आमकां बक्षिता. आनी जेजूक ताणें धाडला हेंच आमकां कळूंक. तर ह्या वेळार आमी दोळे धांपया, आमच्या सगळ्या पातकांची आठवण करया, दूख धरया, देवाचें बोगसणें मागया आनी ताची कृपा आमकां दी म्हणून ताचे भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करच्याक. सगळीं जाणां काळजान थाण म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. Somia, somia, kaklutko. Somia, somia, kaklutko. Krista, Krista, kaklutko. Krista, Krista, kaklutko. Somia, somia, kaklutko. Somia, somia, kaklutko. Page number A4. Page number A4, Moima Devak.
सोकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी मोहिमा देवाक सोकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस मोरा देवा सोर्गीच्या राया सोर्पोत वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तोरवय बाबा आम्ही तुका वाखांता मोहिमा देवा सोकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी मोहिमा देवा सोकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शिरी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा सोकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी मोहिमा देवा सोकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेची येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा सोकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी मोहिमा देवा सोकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी मागुया तू मोगूच देवा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुझें जिवीत मेळूंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय हातून तुजो मोग सारको उगडापो जालो ह्या मोगा बापाची आमी खरीं भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुज्या मोगान जिवंक जेजून बसायल्लो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू कोर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशें पावतोच कोर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताचे पांयां पडून सारकोच सोरपोटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालें. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं देवाक भियेता
आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचे देणे देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ल्या ते सुनत केल्ले बाबार्थी तोटाकले. कित्याक ती 8व्यो भासो उलयताली आनी देवाक वाखाणटाली तें तांकां आयकून येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आदांव येता. आनी ताणें तांकां जेसू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी तांचे कडेन मागलें. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. एकदां म्हणया, शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गांव नवीन गीत सुंदर सोबीत ताणें केली वचोऱ्यां उजव्या हाताचे बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाच्या कुळयेंताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गुणगुणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. भाग्यवन जुवावाचे पयलें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कोडचोच आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा तान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो: आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमचीं पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचें उतोरें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्या. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर
तुमचे सोवे आसूं जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणेन जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें कोत्ता तें चाकर नकळो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां, अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, देव मोग जावन आसा, पूण सगलो मोग देव न्हय. कित्याक देवासून उपजावता तो मोग जेजून आमकां आयज कळयला. आमचे पासून मोग येता तो आपल्यापणाचो. म्हजे पासत दुसरीं जिवंक जाय आनी म्हजे पासत ताणें सगळें बरेंपण करूंक जाय. पूण हांव कितें करतां? हांव फकत घेतां, पूण हांव दिना. जेन्ना आमी दिवंक लागता तेन्ना आमी खऱ्या मोगान जिवंक लागता. आनी दिता कितले पर्यंत? आमी मरो पर्यंत दिवंक जाय. मरो पर्यंत कोणा पासत दिवंक जाय? देवा पासत, जो दुसऱ्या बरोबर जियेता, आमच्या भाव भयणी मदें जियेता. कित्याक देवान आमकां रोसल्या तेन्ना ताणें आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा. तर हें आमी स्पश्ट मनांत हाडया आनी हें आमी सगळीं जाण जाणो. नकळो न्हय, पूण जेन्ना आमी पातकान पडटा तेन्ना तातूंतली भायर सरोंक आमकां जायना. आमची चाल हें पातक घडून हाडटा आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आसा. कितलेय प्रयत्न केले आमचे वस्तुंकी तें जायना. ताका लागून देवा कडेन आमी विनंती करूंक जाय, मागूंक जाय, उपवास करूंक जाय आनी त्यागांत आमचें जिवीत सारूंक जाय. कित्याक हें आपलेपण आमकां चिटकोन रावलेलें आसा. देवान आमकां तातूंतली सुटका दिवंक शकता. तो रोखडोच आमकां सुटयता, पूण आमी हाका चिटकोन आसा. तर हें म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जें पातकी जिवीत आसा ह्याच पासत देवान ताका धाडला. आमच्या पातकांक लागून. आनी जेजू बऱ्यांचो न्हय, वायटाकारांचो, पातक्यांचो मोग करता. म्हणटूच आमकां हातूनच बरी खबर मेळ्ळेली आसा की जेन्ना आमी देवा सारकीं जियेना तेन्ना देव आमचो अदीक मोग करता
आमी म्हणटा देव खास लायतलो, देव खास लायना, पातोक खास लायता, देंवचार खास लायता आनी देव आमकां हातूंतली भायर काडटा. हो गूट जेजून आमकां उगडापो केल्लो आसा. पळयात कितें म्हणटा पळय तो जेजू. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांव तुमचो कोत्ता. कसो ताणें मोग केला? तो बापाक एकवटून रावला आनी बापाचे जे येवजण आसा, नेम आसा त्या प्रमाणे तो जियेलो आसा. केन्ना हें घडलें? ताच्या आख्ख्या जिवितान आमी पळयलां, पूण चड करून बावतिस्माच्या दिसा ताका पवित्र आत्मो दिलो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो सगळें देव सांगता पळय तें करूंक लागलो. आतां हे भाशेन आमी खरीं क्रिस्तांवां जाता केन्ना? जेन्ना आमी जेजू भाशेन आमची पातकां सगळीं कबूल करता. पूण जेजूक पातकां नासलेलीं, आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेवन त्या बावतिस्मान जेन्ना तो जॉर्दान नदीन गेलो तेन्ना हे सगळें आमचे पातोक धुवन गेले. पूण तें बेश्टें वचोंक ना, ताका कश्ट दोग सोंसचे पडले. आनी हे भाशेन आमी जेन्ना दुसऱ्यांचो मोग कोत्ता तेन्ना ते भाशेन जावंक जाय. हीं पातकी मनशां तांचे पासत आमचें जिवीत सारूंक जाय, वारोवंक जाय आनी तांचे पासत आमी जिवंक जाय. जेन्ना आमी तांचो मोग कोत्ता तेन्ना की देवाचो मोग आमचें सगळें अदीक आनी अदीक उक्तो जावंक लागता. पूण हें आमचे कडेन जायना. ही देवाची कृपा. कृपेन बरोवन हें सगळें घडोवंक शकता. ताका लागून ताणें आमकां सांगलें कितें? तुमकां हांवें विंचून काडलेले, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. आमी क्रिस्तांव जाल्यार जेजून आमकां निवडलेलीं आसा आनी तो आमचे उदेशी सगळ्या जाणांक निवडटा. कितलीं जाणां जीं क्रिस्तांव नात पूण क्रिस्ताचे नेम तीं पाळटात. कित्याक लागून? तांकांय पवित्र आत्मो दिल्लो आसा आनी तीं आमचे परस केन्नाय बरे भाशेन जियेतात. हाका लागून जेजून आमकां आनिकूय सांगलां स्पश्टपणी, जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता तेन्ना आमी जेजूच जाता. आनी जशे भशेन जेजून बापाय कडेन मागलें ते भाशेन जेन्ना आमी जेजू सगळें बापा कडेन मागता तेन्ना तो आमकां सगळें दिता. पूण आमी कितें करूंक जाय? एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जसो ताणें केला ते भाशेन आमी करूंक जाय. ताणें आपलें जिवीत आमचे पासत वारयलें आनी आमकां पातकांतली सुटका दिली, तेच भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आतां जुआंव आनी ताचे शीश आमकां कळीत करतात की देवाचो मोग आमकां कसो कळटा. ताणें आपल्या पुताक धाडलो आमचे गोतींत, आमचे सारकेलो जालो तो आतां आमचे कुडींत येता. प्रत्येकाचे कुडींत येवन तो आमकां आपल्या सारकें कोत्ता. आमकां ताणें सुरवातेक घडोवन हाडलेलीं जेजू सगळें, पूण आतां तो पोत्तून आमकां बावतिस्मा वरवीं जेजून आंगयता आनी आमकां आपल्या सारकें कोत्ता. आनी हें कशें केलेलें आसा? ताणें आमचे पासत आपलें रोगत वारयलें आसा. ताका लागून भयणीनो आनी भावनो, प्रत्येक सुस्कारांत जेन्ना आमी जेजून बरोवन येता तेन्ना ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें आसा. पूण आमी मोरया म्हणजे आपलेपणाक आमी पाठ करया आनी सुस्कार भायर सोडटना हें सगळें आपलेपण हात पळय तितलें जेजूचें स्वाधीन करीत रावया. जेजूच्या नांवान तें सगळें भायर काडया आनी पळयतल्यात तुमी कशे भाशेन जेजू आमकां नितळकाय हाडटलो, निर्मळपण हाडटलो आनी आमी ताचे सांदे म्हणटोच तो आमकां अदीक बरें घडोवन हाडून आमचें सगळें आपलो वावर कोत्तलो. ताका लागून पळयात कितें जालें पळय तें कशे भाशेन आमी जियेतले. हांव पेद्रू फुडाकार घेवन म्हणाय तूं विदेशांगेर वेता. ते रोमचे आसलेले. हे जुदेव लोक रोमकारांक एकदम जळटाले म्हणटच तो तांगेर वेता. तो एक शतपती आसलेलो. तो शतपती जावन पेद्रुशी सरपुटून पडटा. तो म्हणटा म्हाका नमस्कार करूं नाकाय, जेजूक कर. आनी जेजू आमचें सगळें आसा म्हणटच ताका आमी मान दिवंक जाय, आमकां न्हय. हें स्पश्टपणी ताणें कवलीत केलें. मागीर ताचे
पवित्र आत्मा येता कोणाचेर कॉर्नेलाचेर आनी सगळे ताच्या घराब्याचेर ती कोण विदेशी पूण तांचेर आयलो म्हणटच आमकां सुनोत करपाची गरज ना आनीन आतां देवाक अणभवलेलो आसा देवान तांकां हें पवित्र आत्म्याचें देणें दिलेलें आसा तो तांकां बावतिस्म दिवन जेजूच्या नांवान ती ह्या फुडें जियेतली म्हणून तांकां सगळ्या जाणांक बावतिस्म दिता आनी हे परी तांकां सगळें बरेंपण दाखोवंक लागता भयणीनो आनी भावनो आमी हे भाशेन आमचेच पासत जिवंक फावना जेन्ना आमी दुसऱ्या बरोबर आसता तेन्ना आमी जाणो जावया जेजू आमचें सगळें आसा आनी आमी ताची उतरां ताच्यो कोन्यो दुसऱ्या बरोबर करून तांकांय तेच भाशेन पवित्र आत्मो मेळटलो आनी ती जेजूचो पाटलाव करूंक लागतली हो आमचो कार्य ताणें आमकां आपयल्यान कित्याक लागून आमी वचोन फळां दिवचीं तोखता तसलीं फळां तोखता म्हणजे जेजू सगळें ताचें जिवीत रावंक आमचो कार्य आसा आमी आमचेच पासत जिवंक फावना पूण जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता हें सगळें आमी विसरता आनी सगळें देवाची येवजण आमी विस्कोटायता पूण भयणीनो आनी भावनो आयच्या दिसा सदांच दर दिसा सकाळीं सांजेची 5 मिनट जेजू सगळें सारया सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता सुस्कार भायर सोडटना आमचें सगळें पळय वायट आहा तितलें भायर सोदतलें आतां ह्या कोविडाच्या काळार आमी तेंच करूंक जाय जेजूक आमच्या काळजान कुडींत मनांत ओतम्यांत येवंक जाय आनी आमचें सगळें आहा तितलें भायर काडूंक जाय हें वायरस पर्यान आनी बाकीचें सगळें आहा तितलें भायर काडया आमी आनी पळयतल्यार तुमी ह्या सुस्कारांत आमकां जेजू पेकोवणी दितलो आनी आमकां ऑक्सिजन जाय म्हणटा आमी वय हेच भाशेन तुमी तर करशात 5 मिनट रातची आनी 5 मिनट सकाळची जेजू आमकां पेकोवणी दितलो आनी दीसभर आनी रातभर प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू सगळें जियेतल्या हे भाशेन कितलेचशे जाण आमचे भाव भयण जियेतात आमी देवाक कारगां दिवया पूण अदीक खोलायन जिवंक आतां आमी थोडो वेळ मागण्यांत रावया आमच्या हात शेवटेन दवरया दोळे बंद करया सुस्कार आमी घेता देव आमचे सगळें हो सुस्कार जावन आसा आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता आनी आमचें आपलेपण आसा तितलें जेजूच्या ताब्यांत सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत भायर काडया सगळीं आमची चिंतनां बरीं वायट आनी पोजडीं सगळें भायर काडून जेजूचेर दवरलें म्हणटच तो आमकां नितळकाय हाडटलो ताच्या रोगतान ताणें आमकां सुटका दिलेली आसा आनी तो आमकां दितलोच हे खात्रीन ह्या बोरवाशान विस्वासान आमी जेजूक एकवटून रावया ताच्या मोगान आमी बरोवन येवया आनी हे परी जेजू आमचें सगळें जियेता म्हणून सगळ्या जाणांक कळोन येवं दी ह्या एकवटांत आमी जेजू बरोबर आसा तर आतां आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय थावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन तुमी म्हजे इश्ट आमी मोगा वरवीं जेजूचे इश्ट जावंक पावता क्रिस्ती मोगाक आनी गोवाय जावंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज हो आदार मागून आमच्यो गरजो बापा फुडें दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक आपलो खरो इश्ट करून आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान
ताच्या मोगाचो उपकार जावं. आपल्या शेल्यांची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आमचो देश कारभार चलयतल्यांनी धर्मा मदें वेगळोचार करिनासतना आमच्या देशांत बरेपण हाडूंक देवा लागीं मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबाच्या दर एक वांगड्यान जेजूक आपलो इश्ट म्हूण ओळखून आपल्या कुटुंबांत मोगाचें वातावरण रचून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी एकामेकाच्या मोगान जिवन जेजूच्या मोगाची गोवाय जावं पवित्र आत्मेची कृपा आनी बोल देवा लागीं मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची खाजगी मागणी देवा मुखार मांडया. कितल्योश्यो गरजो आमच्यो आसात तितल्या पासत आमी मागया. आनी चड करून ह्या दिसांनी आमच्या सगळ्या भावा भयणी पासत मागया. कोविडाक लागून कितलीं तीं कश्टवतात, कितलें वायटपण तांचेर कोसळलेलें आसा, कितल्या जाणांक काम ना, कितल्या जाणां बुकेन तडफोडटात. ह्या सगळ्यां पासत आमी मागया. बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. मोगाळ बापा, विश्वासान केल्ली मागणी आनी आमच्यो गरजो तूं स्विकार कर. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारतांव, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येतांव. सायबा, कोविडाक लागून खूब प्रयत्न चालू आसात. वॅक्सिनां आयिल्लीं आसा, पूण भिरांतूय आसा वॅक्सिनाची आनी हेरांची. तर सायबा, तूं आमकां तुजी पिकोवणी दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवा उतर आमी घेतला. C15 page 34. C15 page 34. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब सांगली जिविताचो, मोगान केले बेतोनीचो. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत रोपता. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका
म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आख्या मागणांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीचे बापा, कोणेय जर आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिलो, हाचे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला. आनी ताणें न्हय इश्टां पासत पूण आमां दुस्मानां पासत खुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना व्हडत्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बोळान तीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फाव कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयत ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेन्ना ताच्या परम योजनानांत आदल्या योजनानांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो ओतमो ताणें तुज्या हातान ओपून दिलो, तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Darbarazo sorvispoto, Sorgani sonsar, bola tuja vojbovan, usorgi duka soisor. Sorvespora celavi, yetatata soi, usorgi duka soisor. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजवता. उदंती थावन वस्तोमती पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजातून जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें कोत्ता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपोवची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. ताणें तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूळ परगोटुया. Somia Jesu amio unokata anie kalshitle pieta title bauti do voi povane sor ami tuje moron morgota.
बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्ट मरणाचो, ताच्या आनंद बुरीत पुनर्जीवणपणाचो आनी स्वर्गात सोडणेचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समोर भिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सुभात तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माय बो भाग्योंत आंकवार मारयेच्या तुज्या पुती भाग्योन झुजे तुज्या भाग्योन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सुबेच्या समेस्त गवळ्यां आनी दर मुन्याऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुजे पवित्र सुबेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाडे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ठांय एकठांय. आमच्या मेलेल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक कोंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बोरवांसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मोगान ताचे कृपेन बरोवन आमी सगळोगत जियेता. हें फकत आमी जाणो जावंक जाय. हाका फकत आमी आजीर जावंक जाय. बाकीचें सगळें तो आमचे सवें करता. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. तो आमचे सवें इतलो लागशिल्ल्यान जियेता. भयणीनो आनी भावनो, सगळी आमची मागणी आसा तितली आमच्या काळजांत दवरया, मनांत हाडया. आनी जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय आमी हें गोठाय दिवया आमच्या मागण्याची. जेजूक एकवटोन आतां आमी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटकीर आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवोटकी पोटवी आनी मोहिमा तुजीच, सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संसाराची पाप काटिली आमची काकलूत कर देवाची शिली संसाराची पाप काटिली आमची देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां. तुजे सरशिलो खडसरूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. D6 पेज 49 भाव भयणी आमी सगळीं D6. आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस ताचो बापूय आमचो भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची Zubał somes tańco baba pój amco korat mo meka co zoso ave kela tumco peleak dumi kota title Corvins sancta maka pauli. Gedonia म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचो आमी खरो मोग करूं जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्या आनी तेन्ना तुय आमचो मोग कोत्तलोय आनी आपुणूच मोगान आपली ओळख आमकां दितलोय म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. तो ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक
आनी अशें ताच्यो भासावण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां बोर म्हूण आमी बोरवाशन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांव दिनवासतां तुमकां सगळ्यांक, कित्याक तुमी व्हडा भोक्तीन ह्या मिसान वांटो घेतात. आमी तुमचे पासत सदांच मागता. आमी पवित्र बोजोण त्योर्स तुमचे पासत घेता आनी तुमकां सगळ्यांक जेजून राखची, सांबाळची आनी बागयोन फ्रांसिसाच्या विनोतीन तुमकां हें सगळें घडोवन येवचें म्हणून आमी मागत आसा. तर जाणो जायात की आयज 10-15 मीस आमी दवरूंक ना, पूण 9-15 इंग्लीश भाशेन मीस जातले. फाल्यां सावन तुमच्यान आमच्या मिसांनी वांटो घेवंक जाता यूट्यूबाचेर. ऑफिशियल बेसिलिका बॉर्न जीसस ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी घेतात म्हूण जाणो, पूण उगडास दवरात, दुसऱ्यांकूय कळीत करात. तर आमी 5 पवित्र बोजोण दवरतल्या, 6 इंग्लीश भाशेन मीस आनी 7 आमचे भाशेन. 8 मीस आसचें ना. 8ची इंतेसां आसात तीं आमी 7 घेतल्या. 13 फातिमा सायबिणीचो दीस आमचे दियोसिसीन खेरीत मागण्या उपवासाचो दीस म्हणून दवरलेलो आसा. तर आमी कोविडांत ती सगळीं जाणां भायर सरच्याक आमचें गोंय कांय बरें आसलेलें, पूण आमी जाणो कशे भाशेन आतां आमचे मदें इतलें कोवीड वाडलेलें आसा की आमकां सगळ्या जाणांक त्रास जायत आसा. पूण आमी मागया, आमी मागण्याची मनशां, मोगान जियेतलीं मनशां, दुस्मानाचो आनी जे कोण आमकां वायट करतात तांचो आमी जेजू सगळें मोग करता, कित्याक जेजून आमकां हे भाशेन जिवंक आपयल्यात आनी हे भाशेन तो आमचें सगळें हें सगळें करून घेतलो. म्हणून हे खात्रीन आमी सगळें पासत मागया. आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची तकली बागोवन आमी आतां हो आशिर्वाद घेवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं तुमकां सोडवून दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवं. तो तुमची काळजां संतोश बरीत भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यान. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सोर पुदेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सवें सदां आसूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां रावंक धाडटा. देवाचें वडोपकार. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. K2 जेजू क्रिस्ताच्या बापाक पेज 140 K2. जेजू क्रिस्ताच्या बापाक